नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा येवकार तुमकां गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर. आज गोंयकारपणाक एक मोठो दीस. आज आमचे पॉडकास्ट स्टुडिओचो उक्तावण जालें. आमचे गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी साळगांवचे आमदार बाब केदार नायक हांच्या हस्ते. आमी हीच संदी घेवन दामू बाबाक आज आमच्या स्टुडिओन धरलो आनी म्हटलें की आयज तुमी तो उक्तावण केलें, एक पॉडकास्ट आमकां एक इंटरव्यू दिवची. आनी तेणी आमची ती रिक्वेस्ट हें करूंक ना, आमकां टायम दिलो. दामू बाब गोंयचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जाल्या आनी ताजे कडेन खुबशी जबाबदारी येवन पडल्या. आतां रिशफल हालीं जालो तरी सुद्दां खंय तरी आमी म्हणटा की देर इज सम रिझेंटमेंट विदीन द पार्टी आनी खुबशे अशे प्रश्न आसात. पॉलिटिक्स म्हणूं, फुडलें इलेक्शन, झेडपी इलेक्शन, एसेंब्ली इलेक्शन, हे सगळे आमी जाणून घेवया दामू बाबा कडल्यान की पार्टीन चल्ले की. पूण ताज्या पयलीं ही म्हाजी ताजे कडेन पयली इंटरव्यू आफ्टर बिकमींग अ प्रेजिडेंट. तर म्हाका विचारूंकशें दिसता ताका. दामू बाबाचो करियर पॉलिटिकल 1999 स्टार्ट जालो. 2012 ते फातोर्डा शेणले, पूण तरी सुद्दां तांणी पार्टी सोडली ना. त्या पार्टीच्या कामान कार्यरत रावले आनी आयज तांकां रिवॉर्ड मेळ्ळो. आयज ते पार्टीचे गोंयांत अध्यक्ष जाले. दामू बाब नमस्कार, येवकार तुमकां. डीड यू बिलीव इन 2012 की तुमी पार्टीचे अध्यक्ष गोंयांत केन्ना जातले म्हणून? कित्याक 2012, 2017, 2022 ताज्या मागीर खूब लोक हे जातात, पूण तुमी केन्नाच अशे यू नेवर गेव अप. तसो विचार करूं नाशिल्लो, पण मुद्दामून याद करता की 2004 EDC पाटो थंय एक व्हडलें भारतीय जनता पार्टीचें अधिवेशन जाल्लें आनी त्या वेळाचेर हांव आमदारी आशिल्लो, भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्लो. आनी त्या वेळाचेर मनोहर भाई आनी आमी एका दिसा पयलीं ती तयारी पळोवपाक गेल्ले. त्या वेळाचेर ताणें एकदम उतर म्हणिल्लें की तूं जेन्ना असो अध्यक्ष जातलो तेन्ना हाज्यान व्हडलें आमी हें करया. आनी आज तें ना खरें, पण तांचें उतर मात खरें जालें आनी भारतीय जनता पार्टीचो ह्या अध्यक्ष जाला. आनी त्या दिसाची जी गर्दी आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जुने जाणटे नेणटे आनी आतांचे नवीन जे कार्यकर्ते आसात, ज्या मोठ्या प्रमाणांत जमा जाले आनी फुडले एक म्हयनो घरा कडेन तांचो जसो येजा चालू आशिल्ली म्हणजे विश करपाक, त्या वेळेन करून आयलें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक कितलो मोग करतात ते ताजें तें फळ. दामू बाब, तूं अध्यक्ष जातकूच अशें आमी पळयलां की फाटले जितले पार्टी सोडून गेल्ले ते पार्टी कडेन लागीं येतात. तुका कितें दिसता की जे पार्टी सोडून गेल्या ते परत पार्टी जॉयन जावची? जाय आमकां तें, कारण आमकां खंयचोच मनीस आमच्या फॅमिलींतल्यान तुटिल्लो आमकां नाका. आनी केन्ना केन्ना काही अपरिहार्य कारणाक लागून कोण तरी रागार जावन फुगार जावन किंवा ताका दिसता की आपूण मातसो सायडलायन जाला किंवा ताका दिसता की आपल्याचेर आतां इनजस्टीस जाला, ताका दिसता सगळें तें. म्हणटकीर नवीन आयिल्ल्या कारणान कोण तरी नवीन पार्टीन जॉयन जाला की ताका तें तशेंच जाय, आपल्याकच जाय आसता, तशेंच जावपाक जाय आसता, अशें काही वेळाचेर आमचे कडेन घडना. आनी मागीर तो हळू सायडीन वता, पूण तो पार्टी सोडून वचना, ओगी बसता. पण ताणें जर तितलेंच नेटान जर काम केलें जाल्यार पार्टी आनी इल्ली घट जातली. आनी म्हणून जे जुने जे कार्यकर्ते आसात तांचे कडेन अनुभव आसा, तांचे कडेन ती ताकद आसा. आमचो कार्यकर्तो म्हाका याद आसा, तो कसलीच अपेक्षा करना. ताका कितें आमी दितले पयशे किंवा ताका कसले कांयच दिनात. निरपेक्ष भावनेन तो काम करता. पूण ताका एक जाय आसता की आपली एक वळख, आनी ताका अभिमान आसता प्रत्येक कडेन आपूण भारतीय जनता पार्टी, आपूण BJP, आपूण अमूक अमूक. ताका तें जाय आसता. ताका जर बरे भशेन जर मुख्य प्रवाहान जर हाडलो आनी काम करपाची जर संद दिली जाल्यार डेफिनेटली सगळ्यांचे बळग्याचेर आमी मुखार वचपाक शकता. आमी केंद्रान सत्ता आसतना गोंयान आमकां सत्ता करप ना, कारण करप ना
आणि असं तशेंच जर रावले कोणाचे सपोर्ट घेनासतना जाल्यार मुर्खपणा सरतलो. कारण त्या केंद्राच्या सत्तेचो फायदो घेवन त्या सरकाराच्यो स्किमी आसतल्यो, त्या सरकाराच्यो येवजण्यो आसतल्यो म्हणजे सगळ्यो, त्यो सकले स्तरा पर्यंत आसपा लागून हांगाय बीन आमच्या विचारधारेचें सरकार आसप हें गरजेचें. आनी अशा वेळाचेर एखाद्या वेळाचेर खंयचे तरी वेळाचेर बाई आसतना आसूं किंवा मागीर आसूं किंवा आसा एक कोण तरी दोग जाणांक आमी प्रवेश करून ते बहुमताचो आंकडो आमी केल्लो आसता. पूण त्या वेळाचेर तोय जो कोण आयल्लो आसता तो आपलेय काही कार्यकर्ते तांकां कित्याक तो फाटल्यान दवरतलो ताजे सपोर्टर. सो ताकाय तो घेवन पूण तें समजपाक जाय आसता. तें समजून जर टिकून जर रावत जाल्यार हळू हळू पक्षाक हानी जावचें ना, पक्ष आनी बळकट जातलो. आनी येणारो काळ समजा कोण आपूण जावन कोण तरी चुकून बी काही आमची तत्वां पटना, आमची विचारधारा पटना किंवा ह्या जर गेलो जाल्यार परत आमकां तुमचीच गरज आसतली. अशें न्ही की आमकां गरज आसा तेन्नाच तुमी जाय आमकां अशें न्ही. आनी ह्या खातीर ते कार्यकर्त्यांक मातशें जर बरेपणान जर समजून जर आमी जर गेले, तांचेय जर समजा हें आयकलें जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे इतले 4.5 लाख इतले कार्यकर्ते 5 लाख पर्यंत आसा तेका खंयच तोड आसचें ना. बाब तुवें आतां फाटले तुजे कार्यकर्त्यांचे उलयले मोठे लिडर BJPचे आतां तूं म्हणशी जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उत्पल पर्रीकर तर नो बट ताजे एक लिगसी आहा बापायची. मागीर दिलीप परोडेकर, दयानंद मांद्रेकर हे लिडर आतां खंय तरी पार्टे कडल्यान पयस केल्या. तांकां तूं लागीं हाडपाचो कितें प्रयत्न करतलो? न्ही एक अशें म्हणप चुकीचें आसा की ते पार्टे पासून पयस गेल्यात म्हणून. दया मांद्रेकर आसतलो किंवा ते आसतलो तांकां सगळे पार्टी बरोबरच आसात ते. आतां अशें जाता की फक्त आमकां काही कारणास्तव काही जबाबदारी आमकां दिवपाक आमी शकनात. आतां कारणां खंयची काय म्हणटले समजा आतां अध्यक्षपद म्हणटात मंडळाचें की भारतीय जनता पार्टी ही रिवायव जायत आसा आनी पार्टीन आतां 14 कोटी 15 कोटी कार्यकर्ते जाले. आमच्या हायर ऑथॉरिटीज आसात म्हणजे कार्याचे म्हणजे पक्षश्रेश्ठी म्हणटात जे राष्ट्रीय पदाधिकारी तांकांय बी नवीन जाय न्ही. म्हणजे नवीन म्हणल्यार कितें आयज आमकां 35 ते 45 वर्साचो अध्यक्ष करप हें ठरलें खंयच्या मंडळांनी. कित्याक लागून 35 ते 45 की माननीय नरेंद्र मोदीजीचें एक विजन आसा की आयज जो तो 35चो जो पळय करता तो फुडलीं 25 वर्सां म्हणजे तो 60-70 जायसर 35 वर्सां पर्यंत म्हळ्यार 2025 ते 35 म्हणजे 2060चे ते विचार करता. ते विचार आयचो करत ना. आनी हेंच तर विजन म्हणटात. विजन अशें आसूंक जाय. नरेंद्र मोदी सारके, अमित शाहजी सारके, JP नड्डाजी सारके. क्रिएटिंग लिडर्स फॉर फ्युचर. हय म्हणजे तेच घेवन बसले अशें न्ही. आतां लिडर म्हणलें कितें फक्त इलेक्शनाक जिखून आयलो आनी तो लिडर जालो असो लिडर आसना. ते अशें चिंतपी कोण आसतात पळय न्ही ते अळमी. लिडर कसो आसता जो पार्टीची विचारधारा पार्टीची हें आसा पळय ती लिगसी ती फुडें व्हरपा खातीर जिखूं हरूं तरी पण तो पार्टी कडेन सारको स्टीक रावता आनी पार्टीची जी दिल्ली जबाबदारी आसा ती जबाबदारी घेवन फुडें वता तो लिडर. युवा मोर्चाची वयोमर्यादा 32 आसा. अध्यक्षाची मंडळाची 35 आसा. युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 22-23 आसा. कितें दाखयता हें सगळें की हें सगळें सांगपाचें कारण इतलें की आज जो 25 किंवा आज जो 35 वर्साचो भुरगो आसा जो भारतीय जनता पार्टी कडेन जुळ्ळा, जो भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास, भारतीय जनता पार्टीचे परिवार म्हणजे संघ आसतले किंवा बाकीचे सगळे आसतले आनी विचारधारा जी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन मांडिल्ली पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पासून आतां पर्यंत जी माननीय नरेंद्र मोदी पर्यंत जी सकयल व्हरता हे सगळी ताका खबर आसा. आनी हळू हळू त्या हातूंतल्यान भितर लॉयल्टी दिल्लें तें काम जें पडेल तें काम तें घेवन तो फुडें वता. कसलेच पदाची अपेक्षा करनासतना तो न्ही. आनी हें करीत करीत जो कोण फुडें गेल्लो आसा तो आयज पार्टीचो चेहरो जाल्लो आसा. पूण आज आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टी मोस्ट ऑफ द MLAs आर फ्रॉम डिफरंट पार्टीज. मान्य आसा. केन्ना केन्नाय ओदळूच म्हणलें हांवें केंद्रान सत्ता आसा पण हांगा सत्ता जर ना कितें उपयोग. त्या वेळाचेर आमची सत्ता आसा पण मुख्यमंत्री किंवा बाकीचे सगळे गोश्टी आमच्या विचारधारेची मानपी आसा. रिंग मास्टर जर आमचो आसा हे तर भाईंनी केलें न्ही. 2017 तेच केलें न्ही. 2017 आसतलें कदाचित मागीरचो
फुडलो प्रवास सगळो तुमकां खबर आसा. 12 आमी म्हणटा तो पूर्ण बहुमतान आयिल्ले. पण खंय तरी आमी चुकले काय खंय आमी कमी पडले ही आमी अभ्यास करता करता म्हणल्यार 2017 आमी कमी जाले. पण मागीर ती मनोहर पर्रीकारा सारक्या एका लिडराच्या नेतृत्वा सकयल केंद्रान जे दिल्ले त्या जबाबदारीचेर ते सरकार फुडें गेले. वूड पर्रीकर अलाव दीस? वूड पर्रीकर अलाव दीस? हे तो असलो जाल्यार इतले ताणें केली न्ही सुरवात. फाटलो सगळो इतिहास जर पळयलो पळयलो जाल्यार सुद्दां मनोहर पर्रीकाराच्या हातूंतल्यान सुद्दां अशेंच केलें. ताचें कारण कितें आशिल्लें की ताका आपल्याचेर विश्वास आशिल्लो, ताका पक्षाचेर विश्वास आशिल्लो आनी आपूण अशें कितें तें आपल्या खंयच्याच मंत्र्याक नाका जाल्लें करपाक दिवपाना हें ताजे कडेन आशिल्लें. तितली ताजे कडेन शक्ती आशिल्ली. खंयचोय जर मंत्री जर कितें चुकीचें करता जाल्यार ताका थंयचे थंय काडपाचें, भलेंय सरकार पडल्यार कोता येता, हें करपाची ताकद ताजे कडेन आशिल्ली. सो हें सगळें करपाचें ताणें अलाव केलें काय ना केलें पण सरकार तर करूंक जाय. शेवटी सरकार चलयता तो मुख्यमंत्री. ताचे कावन्सील म्हणटात, कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स जे आसा ताचो जो हेड आसता जो कावन्सील हेड तो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा. आनी ताजें मार्गदर्शन आसतलें ते पॉलिसी डिसिजन आसतल्यो, केंद्रान दिल्ले वेगळ्यो उपलब्धी आसतल्यो ते करपा खातीर जे फुडें वचपाचें जें आसतलें तो करता. आनी हें सगळें करपा खातीर सक्षम नेतृत्व आसता तें नेतृत्व केंद्राक जाय आसता जें गोंयान आतां पर्यंत तरी दिल्लें आसा. जमू बाब हालींच आतां रिशफल जालो कॅबिनेट आनी ह्या रिशफलाच्या टायमार सोशल मिडियाचेर मनोहर भाईचो एक व्हिडियो सारको व्हायरल जालो. ताणें एक इंटरव्यून म्हटलेलें दिगंबरान ताका सारको डीच केलो आनी ही वूड नेवर टेक हिम बॅक इन द पार्टी. आतां रिशफल जालो, दिगंबराक मिनिस्ट्री मेळ्ळी. तुमकां कितें दिसता, ही वूड हॅव अलाउड दीस ऑर यू आर गोईंग अगेन्स्ट द विशीस ऑफ मनोहर पर्रीकर? पळय ह्या त्या परिस्थितीन जे अपेक्षीत आसा तेंच घडटा. त्या वेळाचेर जी गजाल घडली त्या घडणुकीक लागून हीच घडणूक जावचेच ना आनी त्याच खातीर तितलेंच घेवन बसतले अशें काही गजाली हातून भितर घडना. पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय, पक्षी जर जितू उरपाक जाय आनी अशें हातून भितर सामकेच खुबश्यो गजाली फोडून सांगपाक शकना. पण तरी पण आज आमचे कडेन जे 28 ते 30 आसा ते 33 आसा म्हणजे ते कितें तांकांय ह्या पक्षाची धोरणां पटली न्ही. तांकांय बी आपापले काही जर समजा चुको पटल्यो किंवा त्या वेळा वयले काय ह्या सगळ्यो गोश्टी योग्य जावना आनी आतां सगळे जर योग्य मार्गदर्शना खातीर सगळें फुडें वचपाक जर जाय जाल्यार ते करचेच पडटले. उदाहरणांत 2/3 फुटोवन जे समजा जे कायदेशीर रित्यान येवपाक शकता जाल्यार सुद्दां तांचे कितले आंकडो जाय तो आंकडो जायना. त्या वेळाचेर सगळे मेळूनच डिसिजन घेतात न्ही ते. हें कोणा तरी फोडून हाडून किंवा हें दाखोवन तरी असलें केल्लें नाटक न्ही. तांकांय कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टी ही फुडाराची पार्टी. भारतीय जनता पार्टी ही येणाऱ्या म्हणजे काळान भितर विश्वगुरू जावपाची म्हणजे भारताक विश्वगुरू करपाची अशी पार्टी. ह्या पार्टीचे आमी बीन सगळे हें जावपाक जाय, घटक जावपाक जाय. जर फाटीं उरले जाल्यार फाटीं उरतले. म्हणून ते म्हणजे तुम्ही म्हणटा तोच नोशन धरून बसून दवरलो जाल्यार पार्टी फुडें वतली. पार्टी फुडें वतली. दामोबाब, रिशफला बद्दल आमी आतां उलयले, तातूंत एक नाराजगी सुद्दां दिसली आमकां. मायकल लोबो, तुजो निलेश काब्राल, संकल्प बामणकर आनी डिलायला लोबो हांकां चान्स अजून मेळोंक ना. ताजे मागीर तुवें रोखडेंच एक स्टेटमेंट दिलो की आनीक एक फावटी जावं शकता आनी तांकां चान्स पडों शकता म्हणटा. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी भितर डिफरन्स आनी ह्या पार्टीन भितर जानेवारी कितें जावपाक शकता, मार्चान कितें जावंक शकता. पण आसा देर आर चान्सीस. कारण सांगता, कारण प्रत्येक वेळाचेर प्रत्येक आमदाराच्या किंवा मंत्र्याचे हे सगळें ताजें काम करपाची पद्दत, ताजे कॅरेक्टर म्हणजे लोकां मदीं वागप, मिसळप, पब्लीक ओपिनियन हे सगळे पार्टी विचारांत धरता. म्हणून वदळ म्हटल्यार पार्टी बदलल्या, पार्टी भितर सुद्दां रिफॉर्म्स जाल्या. हांवें तुज्या उद्घाटना वेळाचेर एक गोश्ट सांगली की जगान HMT, एम्बेसेडर, फिएट, नोकिया हे सगळ्यो गजाली नाच जाल्यो. ह्यो कंपनी नाच जाल्यो. कित्याक ना जाल्यो? कारण तांणी तांचे भितर परिवर्तन हाडलेंच ना. इनोवेटीव जर आयच्या काळानुरूप जर काही जर तांणी योजना जर करूं ना जाल्यार
धाचो बदल नासतना जाल्यार ते सोंपतात. भारतीय जनता पार्टी ही काळानुरूप चलता. पण त्या चलतना आपली विचारधारा खंय सोडूना, आपली आयडियोलॉजी, आपली तत्वां, जे अभिप्रेत आसा ते खंयच तांणी कमी करूना. पण काही वेळाचेर काही गजाली आसा त्यो बदलूंक जाय. त्यो म्हणजे आतां आमी डिजिटल जावंक जाय. उदाहरणांत म्हणजे आमी जर हेंच घेवन बसले, कागदाचेर सगळे ते बरयतले आनी पत्रच धाडटले म्हणजे ताका 1 दीस लागतलो. पण आत्ताच्या आत्तां हांवें डिजिटल जाय, ताका फोन मारलो, मेल केलो किंवा ताका हें केलो किंवा आतां हे पॉडकास्ट समजा, ही समजा ती ती बिटां त्या टेपीन घातिल्ली आनी ती व्हरून ती हें केल्ली जाल्यार 3 दीस लागतले आशिल्ले. पण आतां तूं 1 मिनटान क्लिक मारतलो आनी तुजे 1,00,000 व्ह्युअर्स जे आसा ते पॉडकास्ट पळयतले. काळानुरूप बदल हो सगळे कडेन आसता. म्हणजे त्या त्या हातूंतल्यान भितर ते आमी घेवंक जाय. म्हणून आयज पार्टी आमची सुद्दां जी जाल्या, ती पार्टीची सुद्दां वळख अशी आसा, की पार्टीचें ॲप आसा, फोटोज असतात आमचे, ते सरळ ॲपाचेर करप आसता, डिजिटलायज मुखार धाडप आसता. आमची कमिटी आसता, जे एड्रेसीस आसता, बर्थ डेट्स आसता, सगळें आसता. त्यो कमिटी सगळ्यो वेवस्थीतपणे तांचे वेल्यान आमकां हें येता आनी ताचो एक डेटा आसा. तो डाटा सगळो एकठांय केल्लो आसता. वेगवेगळे प्रकोश्ठ आसा, वेगवेगळे मोर्चास आसा. म्हणजे इनिशियली जेन्ना पार्टी केली तेन्ना भारतीय जनता पार्टी आशिल्ली. मागीर युवा मोर्चा तयार जालो. मागीर महिला मोर्चा. पण आज जर म्हाका विचारत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी मुख्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, भारतीय जनता अल्पसंख्याक, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जमाती, भारतीय जनता पार्टीचे प्रकोश्ठ, मागीर तातूंत भितर वेगवेगळे हें आसा, मायनॉरिटी मोर्चा आसतलो, मागीर फार्मर्स किसान मोर्चा आसतलो, मागीर प्रकोश्ठान भितर सांस्कृतीक प्रकोश्ठ आसा, मागीर अभिवक्ता म्हणजे एडवोकेट सेल तांचो आसा, मागीर तुजो कोऑपरेटीव सेल आसा ताचो प्रकोश्ठ आसा. सो प्रकोश्ठ 20 प्रकोश्ठ आसा. पयलीं 12 आशिल्ले, आतां 8 एड जाले, 20 जाले. सो पार्टी 7 मोर्चास, 20 प्रकोश्ठ आनी त्या भायर वेगवेगळ्यो आनी कामां. सो हें सगळें वाडत आसा. कारण पार्टीन भितर कार्यकर्तेय वाडटा. कार्यकर्त्याक कामा खातीर पद आनी त्या पदाच्या खातीर परत भारतीय जनता पार्टी, अशें हें चक्र जें आसा त्या हातूंत भितर पार्टी फुडें वता. मग आता तुम्ही म्हटले की BJP इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. पण हालींच्या तेंपार आमी अशें पळयलां की तो जो इनडिसिप्लायन जो काँग्रेस पार्टीन आसलो तो खंय तरी BJPन दिसोंक लागला हालींच्या वेळार. आनी हालीं तर हें जालें की एका मंत्र्यान अध्यक्षाचेर सुद्दां टिका केली. तुमकां तें सांगूंक नाका हांगा आनी ताजे मागीर ताका सॅक केलोच. पण दिस कायंड ऑफ इनडिसिप्लीन. आतां तुमकां सांगता हांव गोविंद गावड्याचीच गजाल ती तुमकां म्हटले ताणें की काडली जीब लायली ताळ्याक. हो सारको व्हायरल जालो हो इश्यू. आनी हो इनडिसिप्लीन कित्याक म्हणून दिसता पार्टेन आतां? कितें आसा की जेन्ना आमच्या पार्टीन अनेकांनी प्रवेश घेतलो त्या वेळाचेर तांकां पार्टीची गरज आशिल्ली. पार्टीकी त्या मनशाची गरज आशिल्ली. पण तेन्ना पार्टीच्या कलान चलपाचें पळय जें आसा तें खुबशे आमदारांनी, खुबशे, आतां हांव मुद्दम तांचे एकट्याचेंच नांव घेना कारण म्हाजें व्यक्तिगत वायटपण कोणा कडेनच ना. हांव पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतां आनी अध्यक्ष ह्या नात्यानूच खुर्चेर बसला. हांव खुर्चेर अध्यक्ष आनी हळू खुर्चेच्या सायडीन बसतलो आनी हांव व्यक्तिगत वेगळेंच तर करतलो जाल्यार हांव दुतोंडी, हांव म्हज्या पक्षा कडेन प्रतारणा करता. आनी म्हणून हांव जें उलयतां की अशे अनेक जाण आसा जे त्या हातूंतल्यान येवनात, पण ते लूज टॉक्स आसा ते करतले, ते उलयतले कारण तांकां अजून पार्टीची सिस्टम तांकां अजून खबर ना. घडये त्या लोकां मदीं वचून ते जिखून येता आसतले. आमची तिकेट आसतली त्या वेळाचेर तांकां एक 5,000 आमची मतां आसतली, ती मेळटा आसतली, ना मेळटा आसतली. सगळो विशय हो नंबर गेम, ही वोट गेम आनी नंबर गेम. पण पार्टी म्हणून, पार्टीचे म्हणून अशे प्रत्येक मतदारसंघान खापे अशे 2,000 अशे कार्यकर्ते आसात जांकां अजुनी आवडटा, अजुनी पार्टीच्या त्या हातूंतल्यान भितर काम करूनच पार्टी फुडें आयल्या. पार्टी अशीच फुडें आयली ना. पार्टी दोनावयल्यान आज 303 जाली, 303. परत सकयल गेली, परत वयर आयली. पार्टीन सगळे चड उतार पळयल्या. पार्टीचे सर्वे सर्वा केन्नाय म्हणटा, केन्ना केन्ना पार्टी सकयल म्हणजे परत मातशें आमकां नव्यान सुरवात करपाक पडल्यार कोता येता. पण आमी बेसिस्त खपोवन घेवचे ना. कारण शेवटी पार्टीन भितर आयिल्ले तांकांय बी कळपाक जाय की बाबा ही एक गोश्ट आसा. कोण तरी दामू नायक म्हणून कोण तरी उलयना.
अध्यक्ष म्हणून उलयता. नाजाल्यार आमी तुमी एका जाग्यार बसतात, एका जाग्यार हांसतात, खेळटात. व्यक्तिगत कसलें वायटपण आसा? म्हणजे पोरसान काय तागे दुर्गाक लागून झगडी आसा? ना. ताच्या घराकान वायटपण आसा? ना. रक्ताची खंयची तरी प्रॉपर्टीक लागून झगडी आसा? ना, कसलीच ना. बरें कितें तरी हांव आमदार आसा आनी तुका मंत्री जाला आनी तूं मंत्री आसा आनी म्हाका दिवना असलें कितें आसा? तसलेंय ना. असं कितें की पार्टीच्या अध्यक्ष ह्या नात्यान पार्टीची शिस्ती करपाक जाय. एक बंधन आसपाक जाय पूण तें. तांकां ते सांगिनात की सगळें तांकां स्टेटमेंट भायर अशें वॉट एवर इज हॅपनिंग अगेन विदीन द पार्टी. तें हांवूय 2 वेळाचो आमदार जाल्लो आसा. हां. हांव 10 वर्सां आमदार आशिल्लो. आमकांय बीन पार्टीचे सगळे संघटन मंत्री आसूं, मुख्यमंत्री आसूं आमकां घेवन बसताले. आमकां एकदां सांगलें की आमकां कळटा की बाबा ह्या गोश्टीच्या ह्या चौकटीच्या भायर वचनाका. बरें आसा. आमी केन्ना ते चौकटीच्या भायर केन्नाच गेले ना. ताचो परिणाम म्हणटा की आयज आमी आसात टिकून पार्टीन. पण पार्टीन केन्नाच कोणाक ढकलून भायर उडोवना. पार्टी ही प्रत्येकाच्या कामानुसार, क्षमतेनुसार त्या पार्टीक ताका प्रत्येकाक सामावून घेता. नवीन खूब जे कोण आयिल्ले आसा तातूंतले खरेंच 50% हांव जर म्हणत जाल्यार खरोखरच बरे आसात. पार्टीचें काम इतलें सुंदर रितीन करता. पण त्या वेळाचेर म्हणजे पार्टीचे खरे कार्यकर्ते थंय जे जुने कार्यकर्ते आसात तांकां सुद्दां ते मिसळून घेवन एकठांय घेवन ते काम करतात. बेस्ट काम करतात. आतां थोडे कोण तरी आसा ते तूं केन्नाचो, तो केन्नाचो अशे थोडे आसतात न्ही. खंय ना हें. सगळी कडेन आसा. आनी शिस्त बेशिस्ती एक कोण 2-3 जाणांच्या वयर सकयल आसा ते आतांच खंय पुरातन आसा. खूब इतिहास आसा तशे. ते सांगपाक गेले जाल्यार हांव उदाहरणां सकट खूब नांवांय सांगूं शकता. 1989 पासून जे 84 पासून जो सुरू जाल्लो तो 89 पासून हांवूय सांगूं शकता. पण खंयचोच मनीस मागीर त्या चौकटींतल्यान भायर गेलो आनी मागीर तो सोंपलो तो मागीर परतो मागीर केन्नाच वयर आयलो ना. सगळ्याकच आसा तें. मग आता तुम्ही अध्यक्ष झाले बीजेपीचे, ताजे मागीर तुमचेर खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. तानावडे बाब जे सोडून लिगसी सोडून गेल्या ताजी टर्माची 2. बीजेपी हॅज नॉट लॉस्ट एनी इलेक्शन्स आनी यू हॅव टू वर्क ऑन इट आनी तुमी ती करताय बीन. हांव तें हें म्हणिना पूण ती जबाबदारी चड जाल्या. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन आहा, मागीर एसेंब्ली इलेक्शन आहा आनी त्याच मजगती सोशल मिडियाचेर जर तुमी पळयत जाल्यार इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम, एक एंटी इनकम्बन्सी अगेन्स्ट द बीजेपी दिसता. तुमकां दिसता तशें? निकालच तसो हांव ह्या हातून हय आनी ना म्हणपाच्या हातून वचना. पण जो पळय ती एंटी इनकम्बन्सीच्या हातून भितर पळय आसा ती इनकम्बन्सी बाह्य आसतनाचे त्या वेळाचेरय बी काडून पळयात. तरी आसतना आमी 33% ही मतां घेवन आणि पूर्ण बहुमतान सरकारान आमी आयले. ताचें कारण कितें? एक पार्टेक बदनाम करपाचें एक षडयंत्र चालू आसा. टूल किट जें तें चालू आसा. आनी ते खंय तरी बसतात, भायर बशिल्ले आसतात तेच बरें. तांची नांवां पळयात न्ही. कोण कमेंट मारता तो पळयात. मागीर तांचे प्रोफायल वचून पळयात. एखादे जर तातूंतले 5% कदाचित बरोबर आसात, खरे आसात. ते तुमकां कोण आनी खंयचे आसात ते. पण आयचे स्टेजीक म्हजेंय ओपन हें आसा आव्हान. तो कोण जर आसा येवन बसचो पार्टीच्या कार्यालयांत. चल हांव म्हजे आयटीचे टिमीक बसयता आनी तांचे सगळे काडून दाखयता कुंडली. कारण ते पळय जे आसात तांचे प्रोफायल पळयतकीर लक्षांत येता हे डुप्लिकेट फेक आयडी करप आनी कितें करप आनी पार्टीचे हातून नांव बदनाम करप आनी लोकांक दाखयतना दाखोवप की पळय कितले लोक हे आसा ते. ह्या मजगती हांव आतां ते सोशल मिडियाचेर हाचेर आमी मायनॉरिटीचे कमेंट चड पळयतात. बीजेपी समहाव इज फेलिंग टू गेट द मायनॉरिटीज इन इट्स फोल्ड. आनी तुमचो हाजेर प्लॅन कितें? मायनॉरिटी आमच्या विरोधान आसा हो शब्दय हांव म्हणजे अंडरलायन तो तुमी म्हटला तो कसोच करना. मायनॉरिटी पूर्णपणे उलयता, बरे भशेन उलयतात. मोदीच्या संदर्भान इतले काही बरें आसात की अमूक गजालीक लागून म्हणजे खंयचे युक्रेनान कोण उरले जाल्यारय कोणाक संचान सोडून हाडले किंवा फाटल्या वेळाचेर कुवेत हांगा आशिल्ले सिरिया आसतले खंयचे प्रकरण काडत याद करात जाल्यार थंयच्यांनी सुटावे केल्ले. मोठ्या प्रमाणान पयरचे गोंयचे व्हडले साहेबाचे फेस्त आसतले ते ताजी डिसेंबरान येदो व्हडलो कार्यक्रम जालो. सूस म्हणजे सामको सगळ्यांनी ताजी तोखणाय केल्ली आसा.
किंवा आमी आतां ज्या तरेन आमचे बरोबर मायनॉरिटी मिनिस्टर्स आसतले किंवा आमचे बरोबर MLAs आसात कोण आसात तांच्यांनी आमचे बरोबर बरेपण आसा सगळें आसा. जर पार्टी जर समजा इतली जर समजा हें आसा जाल्यार मायनॉरिटीचेच इतले मिनिस्टर आनी इतले MLA पार्टीन कित्याक येतात तर? कारण तांकांय अपेक्षा आसा की आपल्याला विकास जावपाक जाय थंय मतदारसंघान. तांकांय दिसता की ह्या पार्टीन भितर गेल्यारच किंवा बरोबर रावल्यारच जातलो आनी ते करताय बीन उलयताय बीन ते. आतां जे कोण थोडे आसात कारण ते सत्तेच्या बाजारान ना. कारण आतां पर्यंत काँग्रेसचे राजवटीन जर तुमी पळयले जाल्यार खुबशे पावर हातूंतल्यान भायर पडल्यात. काळात आनी पळयात. जे पयलीं पळय जे डॉमिनेट करताले एका सालसेतीन उलया तर कितले मिनिस्टर आशिल्ले 2000 हातून भितर 5 ते 12 भितर एका तातूंत भितर 4 काय 5 मिनिस्टर न्ही सारकें. मिनिस्टर्स आनी व्हडले व्हडले पोर्टफोलियो आशिल्ले. सो तांचे कार्यकर्ते खूब आशिल्ले. पण तांच्यांनी आपले हे सगळे फाटले त्या वेळाचेर करप्शन्स आसतलें आनी कितें आसतलें आनी स्वताचें आपलें साम्राज्य बुडोवन उडयलें. आयज ते सगळे सैराबैर जाल्ले आसतात. थोडे कोण तरी शाणे आसात ते निवडून आयले ते भारतीय जनता पार्टी कडेन आयले. पण जे पळय तांचे कार्यकर्ते बी खंयचे ऑलरेडी पळय ना नपयत जाले तांचे कडेन फ्रस्ट्रेशना शिवाय आनी कितें आसा. सो ते कमेंट मारीत रावतले. पण तुमचो मायनॉरिटी आउटरीच प्लॅन कित्याक? आनी मनोहर भाईन जो 2012 केलो ताणें ती यात्रा बीन करून तो लोकांगेर रावलो मायनॉरिटीन. तो मागीर कॅथलीक आसूं किंवा मुस्लीम आसूं. सो वॉट डू यू हॅव एनी प्लॅन फॉर 2027? स्पेशल अशें आमी प्लॅन अशें हांव कांय म्हणत ना. पण बिकॉज दे आर वोट्स आर व्हेरी हय. नेसेसरी बीजेपी. आयज जर म्हणत न्ही कित्याक तो वोट शेअर पळय 33% तो खंय तरी बीजेपीक 50 कडेन वचत पडटा. हांव अजुनूय म्हणटा की आयज सुद्दां म्हाका पळय सुद्दां हांव साश्टीकार. म्हाका अजुनूय ही मायनॉरिटी कम्युनिटी म्हाका कित्याक गाळी मारना? म्हजे बरोबर आसा न्ही ती. म्हज्या घरा कडेन येवन पळया न्ही कितले लोक येतात ते किंवा साश्टीतले खंयच्याय हातून भितर तांणीच आयकचें. कोण ह्या बोटीर खंय भायर कोण बसून कितें कितें उलयतात ते BJP म्हणून किंवा सरकार म्हणून कमेंट मारता म्हणजे मारपाक कारण तांकां विरोध आसा म्हणून सरकाराचो ते सोडले जाल्यार व्यक्तिगत म्हणत किंवा आनी कितें पावंड्यार म्हणत आमचे सगळे मित्र आसात. आमी एकमेकागेर वतात. म्हणजे हांव मुद्दमून म्हटलें सकाळची गर्दी पळयात आनी त्या गर्दीन जर ती 30 to 40 आयज न्ही फाटलीं 20 वर्सां काडून पळयात. म्हाकाय अडेच 3000 मायनॉरिटी कॅथलीक समाजाचे लोक वोट करीत आसात. 2000 अडेच 3000 म्हणटकीर तांचे पयलीं कोणें तरी वचचें. हांगसर जो कोण कमेंट मारपाक सोदता ताणें पयलीं तांकां पयलीं विचारचें. मागीर ते म्हणटा ना तो बरो म्हणटा. हांव बरो म्हटल्यार म्हजी पार्टीय बीन बरी. कारण हांव ह्या बरो म्हणून म्हज्या पार्टी थ्रूच ताजें काम करता. त्याच पार्टी थ्रू. हें जावंक शकना. दामू बरो पार्टी बरी न्ही पण काम करता म्हजें सरकार काम करता म्हजी पार्टी. कारण त्या चॅनलांतल्यानूच ती वचपाक जाय न्ही. आनी म्हणून पार्टी सुद्दां मायनॉरिटी सुद्दां लोक जर लागीं आसले आमचे बरेपणान म्हणजे लागीं वचूनच जातलें न्ही तें. म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका. तुमी सद्या BJP अध्यक्ष. तुमकां दिसता 2012, 2017, 2022 जी फातोर्डान घडले ते BJP अध्यक्ष जातकूच तुमकां कितें तरी एज मेळटली पॉलिटिकल एज मेळटली फातोर्डान? म्हजें आतां लक्ष पुराय गोंयचेर आसा. फातोर्डाचो सीट जो गेल्लो आशिल्लो तो डिलिमिटेशनाक लागूनच गेला. हें ताकाय खबर आसा ऑपोजिशनाक आनी सगळे लोकांकय गोंयचे जनतेक खबर आसा. इनफॅक्ट तांकां आतां सगळ्यांक कळपाक लागलें. 2 वेळा काँग्रेसीचें हें तें बेजीन सगळें आनी ते मामा कार्दोजाचे नंतर ते भारतीय जनता पार्टीन 2002 जिखले. आनी तो त्या वेळाचेर म्हजें घर हावजींग बोर्ड म्हणटात ते घोगळ म्हजें घर सुद्दां त्या फातोर्डानूच आशिल्लें. तेन्ना ते जिखले. 2007 त्याच हातून भितर आमी परत जिखले. 2007 हांव जिखला आनी त्या वेळाचेर विजय सरदेसाय हो थंय फातोर्डा हरला. हांव 1771 मतांनी जिखून आयला. पण 2012चें इलेक्शन जें जालां तें डिलिमिटेशनाचेर जालां. तेन्ना थंय कॉम जें म्हजें आशिल्लें जो कॉम हें हिंदू बेल्ट तें गेलें. हावजींग बोर्ड जें आशिल्लें घोगळ तेंय हिंदू बेल्ट
तेंय उठले म्हणजे तें हावजींग बोर्ड न्ही मारुती देवळा कडले मायनॉरिटी खूब आसा तें न्ही तें नावेली पडटा आनी हें जें हावजींग बोर्ड आशिल्लें फातोर्डाचें तें गेलें कुडतरेक. सो तातूंत जें पळय मायनस जालें तातूंत बहुसंख्य म्हणजे मेजॉरिटी जे लोक आसात पळय न्ही ते कमी जाले. ऑटोमॅटिकली BJPची जे थंय आसा थंय मायनॉरिटी भितर पकड तितली जी ना. मोठ्या प्रमाणांत थंय मतदान BJPक जायना. थंय 2,000 इतले मायनॉरिटीचें मतदान म्हाका व्यक्तिगत पातळीचेर जाता. आनी तो मतदारसंघ हो वेगळो जालो म्हणजे तो काँग्रेस भोगूल जालो. आतां थंय नांवाक ते सगळे पॉलिटिकींग करून बीन ते हें दवरतात ते जालें. आनी हे सगळे हातूंत भितर तो मतदारसंघ हातूंतल्यान गेलो. आयज म्हाका तो परत मतदारसंघ जिखतलो जो कोणूय उबो रावूं थंय. आनी त्या मनशाक थंय फातोर्डा मतदारसंघात जिखून हाडपाक जाय. आनी आमी पूर्ण खात्रीन सांगता की फातोर्डाच्या लोकांक चेंज जाय. ना पण दामू नायक तो भारतीय अध्यक्ष भारतीय जनता फातोर्डा पार्टीचो contest करतो. अध्यक्षपद घेतल्यानंतर हा. दामू नायकाक 40 मतदारसंघ दिसती पडटात दोळ्या फुडें. फक्त फातोर्डा हो लक्षांत ना. म्हाका फातोर्डा म्हणटा तो शब्दूच येना तोंडान. 40 मतदारसंघ दिसती पडटात. 40 मतदारसंघान म्हजो प्रवास आसा. 40 मतदारसंघान म्हजे मेळावे जाले. 40 मतदारसंघाची फातोर्डान सुद्धा पण BJPचो लिडर आसा कोण दुसरो दामू नायक सोडलो जाल्यार खूब आसात. पक्ष ताजेर बारीकसाणेन पळयता. पक्षाची तांची लॉयल्टी कितें आसा ती पळयता. ते म्हणजे अंदर कितले आनी भायर कितले आसा ताजे अभ्यास करतात. आनी त्याच बरोबर त्या हातूंतल्यान जिखून येण्याची क्षमता आसा त्या क्षमतेच्या आदाराचेर सहमत दिवपाचें सगळें राजकारण आसा तें थंय जातलें. नॉट पार्टी ओन्ली सांगत जाल्यार तुमी कॉन्टेस्ट करतले फातोर्डा. परत एकदां सांगता पार्टी हांव न्ही सद्या. ती पार्टी म्हणून म्हजो विचार आसा 40 मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी 27 जाग्याचेर निवडून येवपाक प्लस आमी एक टॅगलायन धरिल्ली 27. पूण आतां हांव म्हणत की 27च न्हय तर एडिशन टू दॅट आमी 51% मतदान जें आसा तें कशें करप हाजेर म्हजो सामको फोकस आसा. 51% म्हाका कोणें तरी म्हाका एक दीस विचारलें सुद्दां अचानक तुजे तकलेन 51% खंयच्यान आयले आनी तुवें अशेंच सोडून दिलें काय म्हणून. आमी ताका सांगलें अभ्यास केले शिवाय हांव उलयना ना जाल्यार सरळ सांगता हांव मागीर तुका हें सांगता म्हणून. आमी फाटल्या विधानसभेची इलेक्शनान 2012 मनोहर भाईन येदो व्हडलो प्रयोग करून सुद्दां आमी 34%चेर आशिल्ले 34.8. ताजे नंतर आमी 2017 आमी मातशे सकयल आयले 32%चेर आयले आनी आमी 2022 आमी 33.38 प्लस ऑर मायनस पॉयंट हें आसतलें इतल्याचेर आयले. पण लोकसभेच्या वेळाचेर आमी सगळे एकठांय जाले आनी आमी 51% वोटींग जें आसा तें क्रॉस केलां. काळात आनी पळयात. सो कितें म्हणटा तें विथआवट हें सगळें कांयच म्हणजे ताका आदार नासतना वाऱ्यार उलोवना. दमू पूण तुवें म्हाजो अजुनूय क्वेश्चन आन्सर करूं ना की फातोर्ड्या तुमी लडटले काय ना काय पार्टीच्या डिसिजनाक रावला सेंट्रल लिडर्साचे नॉट. परत एकदां सांगता फातोर्डा हो भारतीय जनता पार्टी लडटली. भारतीय जनता पार्टी जिखतली आनी ह्या वेळाचेर तो आमच्या हातान आमी हाडटले. म्हजें लक्ष आसा तें 40 मतदारसंघ. 40 मतदारसंघान भितर योग्य कॅन्डिडेट आसता ते आसतले. जिंकून येण्याची क्षमता तांचे सगळे वर्तणूक तांणी केल्ली कामां तांचे आशिल्ले लोकां मदलें हें केंद्रान आशिल्लें आमचें सरकार हांगा आशिल्लें आमचें सरकार डबल इंजिनचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीचें स्वप्नांतलो भारत. त्याच बरोबर तांकां कारण शेवटी हें गोंयचें इलेक्शन आसना. खुबशे लोकांक कितें दिसता सामान्य लोकांक सुद्दां की आमी हांगा एक कोण तरी बदलिलो जाल्यार कांय हरकत ना. मदींच्या वेळाचेर आमी लोकसभेक आमी मत मारतले म्हणून तो 51% रिजल्ट तसो येता. पण खुबशे जाणांक हें लोकां कडेन पावोवपाक जाय. आतां चलता चालू जालां की बाबा रे स्टेटीचें इलेक्शन सुद्दां माननीय नरेंद्र मोदी जिखूच जाय. कारण समजा केदेंय व्हडलें जर बील जर हाडपाचें आसता तें कॉन्स्टिट्युशनान कितेंय जर समजा घटनेन दुरुस्ती आसतली किंवा आनी कितें तर आसतलें जाल्यार फक्त लोकसभेन आनी राज्यसभेनच भोवमत आसून उपकार ना. घटना दुरुस्ती आसतली काय कितेंय आसतलें जाल्यार सुद्दां 2/3 पळय जें मेजॉरिटी आसता ती आसपाची ती खंय स्टेटीची.
म्हणजे जे सरकारां सगळी जी आमची 29 स्टेटी आसात आनी ज्यो बाकीच्यो आसा थंयचे जवळ जवळ 18-20 स्टेटींनी आमचें हें आसपाक जाय आनी त्या वेळाचेर तांची बिलां आसतात पळय न्ही ती बिलां त्या त्या हातून भितर स्टेटींनी येतात. उदाहरणान हांव एक बील सांगता. एक घटनेन भितर एक प्रावधान आसा की रिजर्वेशन आशिल्लें तें एस सी खातीर त्या वेळाचेर ते पयले 50 वर्सां खातीर आशिल्लें की जेणे करून तें तुगेलें तांचो समाजाचो विकास जातलो म्हणून. पण मागीर ते आज देशाक कितली स्वतंत्र जावन कितलीं वर्सां जालीं. पण मागीरची एवरी 10-10 वर्सां तें वाडीत आसा. पण तें वाडयतना कशें वाडटा? लोकसभेनी पास जाता, राज्यसभेनी पास जाता आनी मागीर प्रत्येक स्टेटींतल्या ताचो हें आसा थंय तें मागीर टेबलार दवरता आनी थंय तें सरकार थंयचें पारीत करून धाडटा. आतां तें पारीत करतले असली बिलां समजा केन्ना पारीत करता तेन्ना वेळ काडोवचो आसा सरकार त्या स्टेटीचें थंय भोवमत आसता त्या स्टेट तें पास करता. आतां एक क्वेश्चन विचारलो तुका हांव विचारपाक. काँग्रेसीन जो वोट चोरीचेर जो तो प्रोटेस्ट चालू केला ताजेर कितें? See, तें एक आनी एक अशें एक बदनाम करपाचें षडयंत्र आसा. आयज आमचो जनता खूब हळू हुशार जावपाक लागल्या. खरेंच हांव IT जो हें आसा ताका हांव खूब हें म्हणटा प्रभावी अशें टूल हें गॅजेट इन्स्ट्रुमेंटल तें लोकां मदीं अवेरनेस करपाक. माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक घेरपा खातीर अनेक विशय तांच्यांनी वेगवेगळ्या मार्गान हाडले. पण ते केन्ना सक्सेसफूल जालें ना. पण आतां कितें करप आसा हें एक निमित्त खंयचें तरी करप आनी लोकांचें हें करून ताजे बद्दलची भावना हें करप. म्हणजे हें सरकारच रॉंग हाजे पावंड्याचेर आयिल्लें आसा. वोट चोरी हो शब्द घालून आनी कितें ताका मान्यता ना. हें ना म्हणजे तें ऑथेंटीक हें न्ही लोकांनी निवडून हाडिल्लें सरकार न्ही हें चोरून आयिल्लें सरकार अशें तें दाखोवपाचो हो काँग्रेसीचो प्रयत्न आसा. हें कोणाक लागून करता? हें सगळें तें ग्लोबल इशाऱ्याचेर सगळें चलता हें सगळें नाटकां. आनी तें आतां हळू सामान्यांतलो सामान्य लोक सुद्दां ताजेर भितर म्हणजे खरेंच खूब हांव अजाप जाता खरेंच की सामान्यांतलो सामान्य लोक सुद्दां ह्या हाजे वयल्यान तें वेवस्थीत ग्लोबल इशाऱ्याचेर म्हणल्यार तूं आवटसायड फंडींग म्हणटा. हय बरोबर. तर हें आसा आयिल्लें आसा गॅजेटांनी येताय पळय सगळें. वेवस्थीत ताजें विश्लेशण येता. आमी वाचना. आमी कदाचीत खंयची तरी रील पळयता सद्या आमी गणपती बाप्पा मोरया ते रिलां पळयतले किंवा आनी खंयचे पळयतले. पण असलीं जीं पळय रिलां आसात तातूंत भितर खूब म्हायती दिल्ली आसा. म्हणजे ट्रम्प सरकाराचें आसतलें किंवा टॅरिफाच्या संदर्भांतल्यान आसतलें किंवा आनी कितें अशी बारीक एक म्हायती ह्यो म्हायती आमकां मेळटा. आमी जन्मजात हांवूय हुशार न्ही. हांव आज तुजे कडेन उलयतां म्हणजे कितें हांव आवयच्या पोटांतल्यान येतना सगळेच गूण शिकून आयलो अशें न्ही. हांव तेणें साक्षर केलो. पण फुडें अपडेट म्हाका करपाक जाय न्ही. वोदोळ म्हणिल्लें तें अशें म्हणून जो इनोवेटीव ह्या हातून भितर नवीन जर म्हायती घेत रावलो ना तो फाटल्यान पडटलो ना म्हाका खबर ना अशें म्हणून. सॉफ्टवेअर अपडेट घेवची पडटा. अपडेट घेवचे पडटा. तर तें हें शिक्षण तातूंत भितर इतलें म्हत्वाचें की हें सगळें एक केल्लो काँग्रेसीन केल्लो बेबनाव हो एक प्रयत्न तो हाडून पळोवपाक जाय. तांच्या दोळ्या मुखार बिहारची इलेक्शन दिसता म्हणून ते एवरी टायमचे फाटल्या वेळाचेर ते EVM इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन जें आसा ताजेर बोवाळ मारताले. कोर्टान गेले आनी कितें केलें शेवटी कितें जालें शेवटी थंय ते तोणगशीत पडले. म्हणल्यार ज्या जाग्याचेर ते कर्नाटकाक समजा किंवा आनी खंय जर ते जिखले इवन वेस्ट बेंगालाक म्हणया जाल्यार ते वोटींग मशिनां सारकीं. पण भारतीय जनता पार्टी जर खंय जर जिखली जाल्यार वोटींग मशिनां बरोबर न्ही. तेंच उलटें परत आतां वोट चोरीचें नांव काडलां कळ्ळें न्ही. बोगस नांवां कितलीं जाणां ते प्रुफा सकट आतां येवपा लागलीं. जवळ जवळ कितें 1.5 लाख ते 2 लाखाचे लोकांनी नांवां कोर्टाकच सबमीट केलीं न्ही ऑनलायन सगळीं की आतां हें ऑनलायन. तुमी विचार करात की शिकून आशिल्लो हो वेस्ट बेंगाल बिहाराक भितर कितलो लोक आसतलो जांकां अजून आपलें नांव थंय डबल आसा काय ट्रिपल आसा तें सुद्दां खबर आसचें ना. हे सगळ्यो गजाली. त्या दिसा तेजस्वी ज्या उलयलो तेन्ना तागेलो 2 कडेन नांव आशिल्लीं ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान रोखडी दाखोवन दिली. त्याच बरोबर दाखोवनय दिलें की खंयच्या हातूंतल्यान तुवें वोट केलें तें आनी तूं तो उलयता खंयचे भलतें ती आपल्याची तूं जर लोकप्रतिनिधी आसा तुजी तितली जबाबदारी आसा की आपलें नांव आसा काय ना सारकें आसा काय ना आनी डबल आसा काय ना हें सगळें चॅक करपाक जाय. आनी हें करपा खातीर जर समजा खंयचे जर यंत्रणेन समजा काम केलें खंयचे तरी सरकारान करूंक जाय.
काँग्रेसीन कित्याक करूं येता तर तें करपाक जाय आनी तें केलें जाल्यारच म्हाका दिसता ती गाळणेन तुका हें जातलें कितें म्हणटात तें हळू हळू तातूंत भितर सुदार येतलो. दमोबाब, तुम्ही तुमचो प्रेशस व्हॅल्युएबल सारको टायम काडलो. आज आमचे स्टुडिओचं उक्तावण केलें. तें उक्तावणूच करूं ना, पूण खूब टायम दिलो. 1.5-2 वरां आमच्या स्टुडिओन रावले ते. वयल्यान तांणी आमची जी प्रेक्षकांची जी क्वेशनां जी हे आसले ते सगळे हाताळ्ळी. पूण एक प्रश्नाचो ताणें सारको उत्तर अजुनूय आमकां दिलो ना, की फातोड्डा ते लडटले काय ना ते. पण म्हाका दिसता की जे तांणी आन्सरां दिल्या ती सगळ्यांक समाधानकारक आसा. आनी हांव तुमचे खरेंच मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा आयले, उक्तावण केलें आनी आपलो टायम दिलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.